2017 विधानसभेची वेंचणूक जाले उपरांत कुंभारजुंवेचो काँग्रेस उमेदवार झेवियर फियोलोन वेंचणूक जिखिल्ल्या पांडुरंग मडकयकाराक अपात्र थारावचो म्हूण हायकोर्टात याचिका घाल्ली। ताणें दावो केल्लो तो असो: पांडुरंग मडकयकार चलयता ते ट्रस्टान बागायतदार संस्थे कडच्यान 18 जानेर 2017 दिसा गिफ्ट कुपनां विकती घेतली। कुंभारजुंवेच्या मतदारांक पांडुरंग मडकयकारान ही कुपनां वाटली। झेवियर फियोलोची याचिका भायर मारची म्हूण आमदार मडकयकारान आव्हान याचिका घाली। झेवियरान गिफ्ट कुपनां वाटल्यात म्हूण आपल्याकूय आयकूंक आयला म्हूण ताणें प्रतिदावो केल्लो। हायकोर्टान दोनूय याचिका एकठांय घेतल्यो आनी फियोलोची याचिका भायर मारली। झेवियरान दावो करतना पांडुरंग मडकयकारान गिफ्ट कुपनां विकती घेतल्या वा वाटल्या म्हूण पुरावो दिल्लो ना। खंयच्या दिसा, खंयच्या वेळार, खंयच्या सुवातेर मडकयकारान गिफ्ट कुपनां वाटल्यात हें याचिकादारान सिद्ध करूंक ना म्हूण निरीक्षणाचेर हायकोर्टान मडकयकारा आड याचिका भायर मारली। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।